वर्सभर नुस्तें मारपाची न्यायालयीन परवानगी आशिल्ल्या बोटीं खातीर नुस्तें मारपाचेर बंदी ना अशें गोंयच्या रापणकारांचो एकवट आनी पारंपारीक नुस्तेकारांनी म्हळां. मात नुस्तेमारी खात्यान 3 म्हयन्यां खातीर नुस्तेमारीचेर बंदी लागू करची आनी गोंयच्या उदकांत नुस्तें मारपा खातीर हेर राज्यांतल्यान येवपी ट्रॉलरांचेर कारवाय करची म्हूण मागणी केल्या. आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. पयलेले आसा फाटले कांय वर्सान हो मनसून बॅन पळय आसा हो सारको इम्प्लिमेंट जावना. कित्याक थोडे जाण फिशींग करता आनी सुसेगाद 2-3 दिसांनी मनसून बॅन चालू आसुनूय हे परत तोडेक पावता. आतां हांव मागता फिशरीज डायरेक्टराक ताबडतोब जे पळय बोटी पळय भायर आहा ते पयले जेटीचेर आपयचे आनी हे फिशींग बॅन हो स्ट्रिक्टली लागू करचो. कित्याक आयज आमी पळयलेले आसा की दर्यान अनलिमिटेड इलिगलिटी चलता. सगळे बॅन फिशींग गियर्स आहा ते चलता. भायले बोट्यो येवनूय आमचे टेरिटोरियल वॉटरान येवन तेय फिशींग करता. पूण डिपार्टमेंट हो न्हिदलेलो आसा. आतां आमी डिपार्टमेंटाक वॉर्निंग करता की जोरी भायले बोट आमचे उदकान येवन नुस्तें मारपाक लागले आमी हे बोट्यो बुडयतले. कित्याक फाटल्या 2-3 वर्सांनी आमी हे मालपे बोट दवरून डिपार्टमेंटाक दिलेले आसा आनी डिपार्टमेंटान हे बोट्यो सोडलेले आसा. म्हळ्यार हेजेर क्लियर कळटा की डिपार्टमेंट आनी भायले बोट कडेन नॅक्सस आहा म्हूण. आनी हांव फिशरीज मिनिस्टराक मागता की आमचो डायरेक्टर पळय आसा आमकां फूल टायम दी. कित्याक हो डायरेक्टर पळय आसा तेका चार्ज जो आसा पोल्युशन बोर्डाचोय आसा आनी फिशरीज डिपार्टमेंटाचोय आसा. म्हाका दिसता ह्या डायरेक्टराक फिशरमॅनाचे चिंतपाचे टायमूच ना. कित्याक हे पळय 1 वर्सान पळय इलिगलिटीज जाल्या हे म्हाका दिसता हे पीक इलिगलिटीज जाय थंय चल्लेले आसा. हो डिपार्टमेंट फिशरमॅनाचो, हो डिपार्टमेंट फिश फार्मराचो न्हू, एक्वाकल्चराचो न्हू, केज फिशिंगाचो न्हू. सो हांव डिपार्टमेंटाक हांव फिशरीज मिनिस्टर आनी गोंयचे सीएमाक विनंती करता की आमकां फूल टायम डायरेक्टर दिवचो. कित्याक आमचे जायते लॉंग पेंडींग डिमांड्स आहा. जो कायदो गोंयान पयलो येयलोलो तो आयज कायदो एक कांय इम्प्लिमेंट जायना. काल पेपराचेर येयलां तुमचे बारीक बोटी आहाय तांकां बॅन पिरियडा देखून फिशींग करून दिवचें म्हूण. आयज ते पेपराचेर घाल तेणें सांगचें हे बारीक बोटकार कित्या वरवीं काबार जाले ते. आयज ह्यो धाकली बोट काबार जावपाक कारण म्हणल्यार LED लायटी लागून. आनी ते सांगता तांकां आतां बॅन पिरियडा देखून फिशींग करून दिवचें म्हूण. ते कांय जायना कित्याक जाय. आमगे धंदे आहाय ते देखून आमी बंद कोताय आनी तुमी आख्खो वर्सूय भर तुमगे बोट चलय. बॅन पिरियडान कित्याक दवरूंक जाय. तुमचें पोट आनी आमकांय ते थोडे दिसां कितें मेवता. कित्याक आमकां सुप्रीम कोर्टान 9.9 वर्सूय उजार करपाक परवानगी. फिशींग बॅन जावपाचें आहा तें एवरी इयर जातात आनी हें फिशींग बॅन जावपाकूच जाय. आनी हें फिशींग बॅन ट्रेडिशनलाक न्हू. हें फिशींग बॅन जे पळय कोण 2 मोटर लायताय, कोण 3 मोटर लायताय, कोण बोट चलयताय तांकां आनी जे पळय कोण मिनी पर्सिंग चलयताय तांकां. आयज फिशींग बॅनाचो मतलब कितें. फिशींग बॅन कोत्ताय नुस्तें पिकोवन हें नुस्तें किल्लोवपाक. आनी जे पळय बोटींचेर आमचे डिंगेचेर जावं बोटींचेर मानाय आसताय तांकां ते 8 ते 10 म्हयने काम कोत्ताय. सो तांकां गांवांत तेंचे बायल भुरगे आसताय तेंकोडे तेणी वचोन बरे भाशेन तेंचे बायल भुरग्यां कडेन एन्जॉय जावन पोत ते आमचे 2 म्हयन्यां भितर ते येवपा जाय देखून. हें बॅन जें पळय आहा तें हेका लागून. कित्याक ते मानाय आमी तांकां मानाय म्हणटाय ते आमचे भाशेन मनीसूच आनी हार्ड वर्क कोत्ताय तांकां लागून ह्या मानाया लागून मानाया गांवांत वचोन
हे मानाय जोरी तर बेगीन गांवांत गेल्यार हे बेगीन येतले म्हूण हांकां आमी थोडे आमचे पोनेवकार आहाय ते कितें कोत्ताय बेगीनूच बंद कोत्ताय आनी तांकां गांवांत धाडटाय कित्याक ते बेगीन येवपा जाय देखून